रेतिरेच्या तिसऱ्या दिसाच्या या भुक्तीपणाक देवाच्या उतराच्या संभ्रमाक हांगासर जमो जाल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक आनी जो कोण आतां वाटेर येवन आसात तांकांय मोगाचो स्वागत मागता. तशेंच आज आमच्या मदें आसात आमच्या देशचे विगार्तेराल मुन्सिंजर बोव मानादेक मॅक्सिम नोरोन्ना बाप हांगा जमलेल्या सोमेस्तांच्या नांवान तुमकां हांव स्वागत मागतां. तुमी हांगा येवन मिसाचें बलिदान भेटोवन आमचें पसोत मागतना आमी सोमेस्त तुमचें पसोत मागता. देव सुबाम आशिर्वादां बेसांवां तुमचेर आनी तुमच्या मिसांव वावराचेर घालून दी म्हणून जावं दी आमचें मागणें. ह्या मिसाचे इरादे अर्गामिसिता जेस्सी पिरेरा तिच्या 75 वर्सांच्या जल्मा दिवसा संदर्भात अर्गामेसिता प्रवीण गॉडविन सिक्वेरा आनी कुटाम सांगतस अर्गामेसिता लेस्ली डिकोस्ता आनी कुटाम देवादीन सायमन नोरोनाच्या आत्म्याक लिना नोरोन्ना, झेवियर हेलेन रस्किनाच्या आत्म्याक गिल्बर्ट जेराल्ड रस्किना, पीटर अल्फॉन्स गोन्साल्विसच्या आत्म्याक हिल्डा गोन्साल्विस, अल्फॉन्स डेनिस पिरेराच्या आत्म्याक जेस्सी पिरेरा आनी कुटाम घरच्या अल्माक मिसिता लेस्ली डिकोस्टा आनी कुटाम कॉन्सेप्टा डिसोजा आनी कुटाम सांगतस हांगा जमल्ल्या सर्व याजकांक धार्मीक भाव भयणींक विशेश तरान मोगाचो स्वागत मागतना मोगाच्या ह्या मिसा वेळार आमी आमच्या गांवांत तशेंच परगांवांत आमच्या कुटुंबाचे जो कोण विविध नमण्याचे व्यापार वहिवाट करनासात तांच्या व्यापार वहिवाटान देव तांकां यशस्वी दिवं दी आनी ताचे बरी फात साबार जाणांक दिसपडतो ग्रास मेळोवन दी म्हूण सांगूनय ह्या मिसा वेळार प्रत्येक जावन आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भाव भयणीनो जायते इरादे घेवन आमी हें बलिदान भेटोवंक हांगासर आयल्या. तिसऱ्या दिसाच्या ह्या रितीरेंत आमी वांटेली जाता आसतना देवाची कृपा देवाची काकुळट देवाचो मोग आमी नियाळता. हाका कुडसून आमी प्राजीत काळार तिसऱ्या आयतारची देवस्तुती आज आमी संभ्रमता आनी तिसऱ्या आयतारची देवस्तुती आमकां देवाची काकुळट आनी मोग नियाळूंक एक अवकाश दिता आनी त्याच मोगाच्या आदारान म्हणल्यार बरी आमकां जीवन परिवर्तनाक ह्या तिसऱ्या आयतारची देवस्तुती उलो दिता. मोइजेक जळच्या बोल्यांत देव भेटलो, देवाक भेटच्याक आमी हांगासर आयल्या. देवाच्या उतरां मुखांत्र येवकरिस्ताच्या आचारणा मुखांत्र भाऊ भयणींच्या हजारपणा मुखांत्र आमी देवाची हाजिरी भोगया. देव हांगासर आसा, ह्या पवित्र थळार आसा म्हळ्यार मानून घेवया आनी तसो देव आमच्या जिवितांत एक नवसरणी हाडूंक फातकीजीनी बदलून नवें जिवीत आदारूंक कृपानी आदार दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. सांगात येदोळूस विगारान सांगले सर्व इरादे आमच्या हर एकल्याचे खासगी इरादे मोतीन दवरून हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी फुडें सरया. थोडो वेळ आमकां इल्लेशें वोत लागोंक पुरो. हें सगळें देवाक आमी करची भेटोवणी सडीत मानवच्या खातीर थोडो साक्रिफीस थोडो त्याग हें इल्लेशें थोडो वेळाचें वोत आमी सोंसून व्हरून हें बलिदान देवाक मानवचे बरी भेटोवच्याक आमची काळजां मनां शुद्ध करया. देवा तावन एकामेका तावन बोगसाणें मागून हें बलिदान भेटोवंक आतां आमी आमकां आयती करया. आमची पातकां वळखून घेवन आमी सांगता म्हणया. हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनां चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवडा अपराध. ह्या पासत बगेवन सदां सावकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
करूया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमच्या पातकांक लागून आमचें जिवीत निर्फळ जालां आनी आमकां कश्ट फावो म्हण आमी वळखून घेता. आमची दया कर आनी आमकां फावो आसलेली ख्यास्त वाटय आनी तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं आमचें क्रिस्त जिवीत बऱ्या करण्यांनी सफळ जावं दी. त्या आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सोमय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. निर्गमान पुस्तकांतलें वाचा. मोयशे आपल्या मांवा जेत्रुसो मिदियनाच्या याजकाचो बकऱ्या हिंड राखतालो. एक दीस तो आपलो हिंड आराणे उतरून व्हरून गेलो आनी होरेबा लागीं म्हणजे देवाच्या पर्वता लागीं आयलो. थंय सरस्परसो दूत जळत्या उज्या रुपार एका जिलकुटा मदें ताका दिश्टी पडलो. जिलकूट जळटालें पूण तें लासनातलें तें ताणें देखलें. मोयशेन म्हळें, जिलकूट कित्याक लासना? हें विचित्र दृश्य हांवें लागीं वचोन पळोवंक जाय. मोयशे तें पळोवंक लागीं सरतलो तें सरस्परान पळयलें आनी जिलकुटा मदें जावन ताणें ताका उलो केलो, मोयशे, मोयशे. मोयशेन जाप दिली, आबळे हांव हांगा आसा. देवान म्हळें, हांगा लागीं सरनाका, तुज्या पांयांचो वानो काड, कित्याक तूं उबो आसाय तो जागो पवित्र. फुडें उलोवन ताणें म्हळें, हांव तुज्या पुर्वजांचो देव, देव आब्रामाचो, देव इजाकाचो आनी देव जाकोबाचो. तेन्ना मोयशेन आपलें मुखामळ धांपलें, कित्याक तो देवाक पळोवंक भियेलो. आनी सरस्परान म्हळें, हांवें इजिप्तान म्हज्या लोकांचें दळदीरपण पळयलां. तांकां दग दितल्या अधिकाऱ्यांतावन सुटका मेळचे खातीर ताणें मारली बोव आयकल्या. तांची दूख म्हाका कळीत आसा, देखून तांकां इजिप्तकारांतावन सोडोवंक आनी दूद आनी मोव वळटा त्या सोबीत आनी विशाल देशाक म्हणजे कानानगारांच्या, हित्तीतांच्या, आमोरितांच्या, पेरजितांच्या, हिवितांच्या आनी जेबुदितांच्या देशाक तांकां व्हरूंक हांव सकला आयलां. मोयशेन देवाक म्हळें, बरें, हांव इस्रायेलाचरशी वचून तांकां अशें सांगतां, तुमच्या पुर्वजांच्या देवान म्हाका तुमचे इशीन धाडला. पूण ती म्हाका विचारतली, तशें नांव कितें? तेन्ना हांव तांकां कितें सांगूं? देवान मोयशेक म्हळें, जो हांव आसा तोच हांव. आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळें, तूं इस्रायलितांक अशें सांगूंक जाय, हांव आसां, हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला. उपरांत देवान मोयशेक म्हळें, तुवें इस्रायलितांक अशें सांगूंक जाय, सरस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव, देव आब्रामाचो, देव इजाकाचो, देव जाकोबाचो हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला. हें म्हजें नांव सदांकाल आनी फुडल्यो सूर संतती ह्याच नांवान म्हाका उलो मारतल्यो. देवाचें उतार हें. Serves soglos kanbalo ani dayal. Serves soglos kanbalo ani dayal. Atma muja serves parakharse jiva muja ताचे पवित्र नाव नवाळ. आत्म्या म्हज्या सर्वेस पराक हरसी आनी ताचे सर उपकार केदींच विसरूं नाका. सर्वेस सगळोस कनवाळो आनी दयाळ. तूं सर तुजे अपराध भोगशीत
तुझो जीव तो राखता मोगानी दया म्हणतात तसल्या फुलांच्या मुकुटान तुका नेटयता सर्वेस सकलोस कनवाळो आनी दयाळ सर्वेस सकलोस कनवाळो आनी दयाळ सा पावलून कोरिंगरांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वसाप. भावानो, मोइजेसो सांगादन गेल्ल्या आमच्या पुर्वजांक कितें घडलें तें तुमी विसारनाये. ती समेस्त कुपाचे सगळेक आसली आनी दर्यांतल्यान शाबितायेन उतरोवन गेली. मोइजेची पाटलावदारां जावन कुपांत आनी दर्यांत तांणी सोमेस्तनी स्नान घेतलें. तांणी सगळ्यांनी एकच आत्मीक काण सेवलें आनी समेस्त एकच आत्मीक उदक पियेलीं. आपणा सांगता पयनार बेतेल्या कडपांतलें उदक तीं पियेलीं. तें कडप म्हळ्यार क्रिस्त. तरी पूण तांचे मदलीं चडावत जाणां देवाक मानवली नात. देखून तांची मोडीं अरण्यान शिंपडलीं. ती आशेली तशें आमी खोट्या वस्तूंची आशा करिनाये म्हूण आमकां एक दाखलो जावन ह्यो सर्व संगती घडल्यो. आमी पुरपुरचे न्हय. तांचे भितरलीं थोडीं पुरपुरूंक लागलीं आनी संहार करणार देवदूतान तांकां नास केली. हेरांक एक दाखलो जावचे खातीर हें सगळें तांकां घडलें. संवसाराच्या काळांच्या शेवटाक पावलेल्या आमकां सत्राय सांगच्या खातीर तें बरोवन घालां. ह्या पासत जो कोण आपूण गट उबो आसा म्हूण लेखता तो आपूण पडनाशें सत्राय घेवं. देवाचें उतार हें. सर्गेचे राज लागे पावला. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसू. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू लागीं थंय हजर असलेल्या लोकांच्या जोम्यापैकीच्यांनी थोड्या गलिलेयकारांची खबर सांगली. तांची बलिदानां भेटोवन आसतना पिलातान तांकां जिवेशी मारयिल्ल्या विशयांतली खबर ती. तांकां जाप दिवन तो म्हणू लागलो. त्या गलिलेयकारांक तसलें बगूंक मेळ्ळें देखून हेर सोमेस्त गलिलेयकारां प्रास ते चड पातकी म्हूण तुमी चिंतात वे? बिलकूल न्हय. हांव तुमकां सांगतां,
पाताक रोडून तुमची जिनी बदलले करीत तुम्ही सुमेस तांचे बरीच नाश जातल्यात. सिलोयेंत तोर कोसलोवन पडून 18 जण मेल्ले. जेरुसलेमांत आसल्या हेरा सुमेसां प्रास ते कितें चड गुन्यांवकार म्हूण तुमी चिंतात वे? बिलकुल न्ही. हांव तुमकां सांगता, पाताक रोडून तुमची जिनी बदलले करीत तुम्ही सुमेस तांचे बरीच नाश जातल्यात. उपरांत जेजू तांकां ही ओपार सांगी लागलो. एक मनशान आपल्या दाका म्हळ्यांत एक अंजुराचो रूख लायिल्लो. तो ताचेर फळ सोदून आयिल्ल्या वेळा ताका एकय मेळ्ळें ना. देखून मोळ्याच्या मालीक आपोवन तो म्हणालो, पळय, 3 वर्सांतान हांव ह्या रुखार फळ सोदून येता, पूण एकच एक फळ म्हाका मेळना. देखून तो कातर घाल. धरणी कित्याक ताणें भार दिवचो? तवळ मालीन म्हळें, धन्या, आनीक वर्स भोंवतो तसोच सोड. हांव ताचें मूळ सोडून सारें घालतां. मुखारी ताणें फळ दिल्यारी दिलें, नांतर तो कातर घाल. देवाचें उतर हे क्रिस्त ते मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी आतां आयकल्ल्या देवाचें उतर असो मोठो नियाळ दिवंक हांव कशी व्हरतां. आज आमी आयकल्लें देवाचें उतर प्राजीत काळाच्या तिसऱ्या आयताराच्या देवस्तुतेचें. आनी ह्या आयताराच्या देवाच्या उतराचो प्रमुख संदेश देवाची काकूत, देवाची दया नियाळूंक आमकां अवकाश करून दिता. आनी असो प्रतिफळ जावन जिविताचें परिवर्तन करूंक आमकां आपोवणें दिलां. ह्या संदर्भी आमी दुसऱ्या वाचपाचें 11चें एक वाक्य तुमचे मुखार दवरूंक हांव कशें व्हरतां. जो कोण आपूण घट उबो आसा म्हूण लेखता तो आपूण पडना अशें सत्राय घेवं. जो कोण आपूण घट उबो आसा म्हूण लेखता तो आपूण पडना अशें सत्राय घेवं. कित्याक म्हळ्यार हांगासर पडचें, फातकांत पडचे समाये आमकां जायते आसात. आमी कितले घट आसाव म्हूण आमी लेखल्यारी पडचे संदर्भ आसात. देखून जेजू हेच्या सुवातेंत 3 ट्रॅजेडीज म्हणयेत वा 3 दुरांतां वा अनाहुतां आमच्या मुखार दवरता. एक पयलें दुरांत जावन आसा गलिल्या घरांक हेरोदेन जिवेशी मारयल्ली ती, पिलातान जिवेशी मारयल्ली ती खबर. ही खबर चरित्रेकार जोसेफासान सांगचे प्रमाणे गेरिझीम म्हळ्यार दोंगरार थोडे समारितान जुदेव सांगाता मेळिल्ले देवाचें आराधन करूंक. आनी तांकां दुस्पावन रावचे खातीर ताणें तांकां थोड्यांक तांचे मदल्या थोड्यांक लगाड काडली ती गजाल. तशेंच हे एका खोट्या मनशाच्या खोट्या इरायदातावन आयिल्लें तसलें. असली दुरांत आमच्या जिवितांत ही घडटा जावंक पुरो. खोट्या मनशांच्या खोट्या चिंतना वरवीं, खोट्या करणे वरवीं आमच्या जिवितांत असली दुरांतां जातात. दुसऱ्यान आमच्या जिवितांत घडचीं दुरांतां आमी पयलें चिंतेनासले बरी घडचीं जावंक पुरो ती नैसर्गीक दुरांतां वा अनाहुतां वा जावंक पुरो ती अवघाडां म्हणटा हांव. अवघाड चिंतनातले बरी जाता. रस्त्यार वताना एक अवघाड जाता, एक बांदाप कोसळटा, या वारें वादळ येता. ह्या तरान आमच्या जिवितांत अनाहुतां दुरांतां येतात. आनी जेजून उल्लेख केले आनी एक दुरांत जावन आसा तोर कोसळून पडलें तसलें. आनी तोर खंयची? ही तोर जोसेफ चरित्रकारान सांगचे प्रमाणे पिलातान एक उदकाचें तळें आसा केल्लें आनी हें आसा करच्याक ताणें तेंपलाचो दुडू वापरलो. आनी देखून जुदेव ताका विरोध जाले आनी तें उदकाचें तळें राखून व्हरच्या खातीर ताणें एक बुरूज बांदिल्लें आनी तें बुरूज कोसळून 18 जाण मेले म्हणून हांगासर ह्या सुवातेंत लूक आमकां सांगता. ही 2 दुरांतां आमी नियाळता आसतना तिसरें आनी एक कठीण दुरांत जेजू आमच्या मुखार दवरता. आनी कसलें तें दुरांत? आनी तें दुरांत जावन आसा जेजू म्हणटा, हांव तुमकां सांगता, फाताक रडोवन तुमची जिणी बदलल्या करीत तुमी तांचे बरीच नाश जावन वेतल्यात. असली दुरांतां जाल्ल्या वेळा साबारांनी चिंतलें ते फातकी मनीस आनी देखून तांकां ती शिक्षा मेळ्ळी म्हणून. पूण जेजू म्हणटा ना, हेरां जुदेवां प्रास, हेरां व्यक्ती प्रास
ते कांय चड पातकी न्हय बगार ताच्या की चड दुरंत आमच्या जिवितांत आमचें जावन आसा आमी देवा लागीं संबंद मोडन देवा तावन पयस वेचें आनी असल्या दुरंता तावन आमी आमकां बचाव करी जाय आनी देखून देव आमकां अवकाश दिता देव आमकां परत अवकाश दिता ए सेकंड चान्स देव आमकां दिता आनी देखून जेजू ही ल्हानशी ओपार अंजुराच्या रुखा विशयांतली आमकां सांगता 3 वर्सां फळ सोदून हांव हांगासर आयलो ह्या अंजुराच्या रुखान कांयच फळ म्हाका दिल्लें ना देखून ताणें ह्या धरतीक भार दिवचो नाका ताका तो रूख खातन घाल म्हणटा मालीक पूण माली म्हणटा आनी एक अवकाश दी ए सेकंड चान्स देव आमकां सेकंड चान्स दिता देवा लागचो संबंद मोडिनासतना परत देवा लागीं येवंक आमकां आनी एक अवकाश दिता जावं पुरो प्राजीत काळ आसो प्राजीत काळ आमकां एक आनी एक अवकाश जिणी परिवर्तनाक नवें जिवीत आदारूंक आनी ह्या प्राजीत काळार आमकां एक बरोसो अवकाश मेळ्ळा ही 4 दिसांची कॅरिझमॅटीक रेतीर आनी ह्या रेतीरे मुखांतर आमच्या जिविताचें परिवर्तन जाय जिविताची नवसरणी जाय पवित्र पुस्तक सोदून गेल्यार आमकां जायत्या व्यक्तींचें निदर्शन आमकां मेळटात एक सेकंड चान्स आनी एक अवकाश तांकां दिल्लो तसलो आनी जायत्यान तो गळसिलो आनी देवाक ते लागीं जाले जावं पुरो मोइजे जावं पुरो जोना प्रवादी जावं पुरो पेद्रू जावं पुरो पावलो आनी हेर जायते जाण आसात जावं पुरो पवित्रच्या चरित्रेंती दुसरो अवकाश तिसरो अवकाश घेवन पातकी जिनीस हाडून देवा लागीं आयिल्ले मनीस आसात आनी तर मोगाच्या भाव भयणीनो ते तिसरें दुरंत केदींकच आमच्या जिवनांत घडोवंक नजो आमी केदींकच देवा तावन पयस वचोंक नजो देवा लागचो संबंद आमी होगडावंक नजो आनी हो एक अवकाश ए सेकंड चान्स देवान आमकां दिला तसो फावत उपयोग करूंक आमी प्रयत्न करया जिविताची नवसरणी नव्या जिविताक आमी करचे प्रयत्न ते फळादीक जावं दी हो प्राजीत काळ खरोच आमकां जिविताच्या नवसरणेक उपकार असो जावं दी म्हणून ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया उबी रावया आमी प्राजीत काळार आसा देखून आपोस्तलांची सत्मंता म्हणून आमचो बाबार्थ आमी उसारया सत्मंता देवा सर्पद्वेदारा बापा सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयाक तो पवित्र आत्म्यावरी गर्भी संभवलो अवकार मर्यादांत जल्मालो पंच पिलाताका ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो ताका निकेतलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनः जिवंत जालो सर्गार चडलो सर्पद्वेदा देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय हांव जिव्यांनी बेल्ल्यांची मनसेबी करूंक येतलो सत्मंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता पातकांच्या बोगसाणे कुडीचें जिवानपण आनी ससनाचें जिवीत आमेन मोगाच्या भावा भयणीनो जायते इरादे घेवन आमी हांगासर आयल्या सगळे आमचे इरादे देवा मुखार हाडया आमच्याच इराद्या बसोत आमच्या पेल्याच्या इराद्या बसोत पवित्र सभेच्या आनी सगळ्या समाजाच्या आनी संवसाराच्या इराद्या बसोत आमची मागणी सर्गेच्या बापा मुखार आतां आमी दवरया आमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक सर्गींच्या भोव दयाळ बापा पवित्र सभेचे मुखेली जावन आसच्या बापा साहेबाक सर गवळ्यांक आनी याजकांक तुजे काकुळतीचो अनुभव लाभय तांचे दबिनासचे पवित्र कर्जेक पत्की जिणेक पाठ करून बरे सालीच्या जिविताक वेंग मारूंक शिकोवच्या मिसावान उर्बेवंत कर म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे आयक आमचे बवारी समाजेन शांतीचे समाधानाचे वातावरण आसा जायशें कर राष्ट्रांच्या मुखेल्यांनी तशेंच परजेन हे दिशेन मेटां काडूंक आमकां आदार लाभय म्हूण आमी मागता बापा आमचे मागणे आयक आमचे फिरगस कुटुंबांतल्या सर काजाऱ्यांनी लग्न अभ्यासाचो महत्व जाणा जावन त्या अभ्यासाचें पवित्रपण उखलून दन देखी बरीत कुटुंबाजिनी जियोंक तांकां फावो कर म्हूण आमी मागता बापा आमचे मागणे आयक जुबलेवाच्या ह्या वर्सा आमी नव्या बरवशान बरोवन क्रिस्ताक आमचे जिणेचो केंद्र आनी शिखर करून घेवंक आमकां सुटसुटीत कर म्हूण आमी मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या भुरग्यांनी आनी युवा जनांनी
पातकी जिनीक पाटकन पातकाक वन पायता त्या संदर्भातावन पयस रावूंक बाच्यावेचे वाटेन चलोवंक कुरपा लाभय म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजाबावरी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी सोम्याचो आदेश पातकी जिणी सांडा मतीन दवरून बरे जिणेची साली मुखान फळां बरी जिणेक जियोंक आमची काळजां मनां उक्ती कर म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध नमुनेचे व्यापार वहिवाट आनी बिझनेस करनासच्या सर्व आमच्या भावा भयणी पासत मागया. तांच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांचे मरिफात आनीकी साबार जाणांक दिसपडतो ग्रास फावो जावं दी आनी ह्या मरिफात आमचो गांव आनीकी अभिवृद्धी जावं दी म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. गडीभर आमचे खासगी गरजो सर्गींच्या बापा मुखार हाडया. सर्गींच्या भोवमगाळ बापा तुजी काकू तुजो मोग तुजी दयाळाय दिसपडते आमी भोगून आसा. त्यास तुज्या मोगाचेर काकू तुजेर पात येवन परत आमी तुजे लागीं आयल्या. परत आमचे इरादे आमी तुजे मुखार दवरल्यात. आमच्या सर गरजांनी तूं आमकां वाड दाखय. तुजो अनुभव आमकां दी. जिवितांत नवसरणी हाडच्याक जाय जाली कुरपाने आदार तूं आमकां लाभय. आनी विशेश करून ह्या 4 दिसांच्या रेतेरेंत आयलेल्या सोमेस्तांक तांणी मागली सर आशिर्वाद तूं नाका लाभय. ही रेतेर चलोवन वचच्या सगळ्या पंगडाक हाका आदार दितेल्या सर्व स्वयंसेवकांक आनी एक न्हय तर आनी एका तरान आदार दितेल्या हर एकट्याचेर तुजें आशिर्वाद घाल. ही सर आमची मागणी बापा आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. देवा सगळ्यांच्या दयाळ बापा ह्या बलिदाना वरवीं प्रसन्न जावन आम्हा फातक्यांचेर तुजी करुणायेची दिश्ट घाल आनी आमच्याच फातकांच्या बोगसाणें आमी मागतना आमच्या भावा भयणींनी आमचेर केल्ले गुन्यांव खुशेन भोगसूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं.
आमची खालसां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या घराच्या मोगान जेजूचें काळीज लासतालें, तुजी खरी भक्ती करूंक आनी तुका परिपूर्ण महिमा दिवंक ताचें काळीज जळटालें. देखून ताणें तुका व्हडे खुशेन आपल्या मरणाचें आनी पुनर्जिवंतपणाचें संपूर्ण बलिदान ओपून दिलें. अशी भेटयलेली आपलीच कूड तुजे महिमेचें उत्तम मंदीर म्हूण दाखयलें. तुज्या देण्यान हे कुडीचे आमी जिवे सांदे आनी ह्या मंदिराचे आमी पवित्र जिवे फातोर म्हूण वळखून समेस्त देवदूत आनी भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेचपणी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात. फातकाचें बोगसाणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बाबार्ताचो गुट परगटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल आमा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अक्के पृथ्वीचेर विस्तारलेले
तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पिटर पौल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणींची खाकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतेंत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. अंकवार मरये देवाचे माये सांगाती, तिचो पती बागिवोन झुजे, बागिवोन दमदुतां आनी सर्व काळी तुका मान वल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडबंदराची आज्ञा मोनांतन ताणें शिकयिल्लें प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येय, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां काळणें पडोवंक दिव नाका, पण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतल्यान वरांतल्या अवघडांतली तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सोबसकाय बळबलायकी संतोश समाधान तूं आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान नत्रेकतेलांक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सरपातकांतली, पिडेशिड्यांतली, बेजारांतली, बिरांतांतली सुटय आनी सर्व आकारांतली वाटय. सम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दमदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಮಯ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವಾದುದರಿಂದ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮೊಗಚನೋ ಕುಂಗಾರ ಗೆತ್ತಾಸ್ತನ
क्रिस्ताची कूड म्हणटना व्हडल्यान आमेन म्हणून जाप दिवची. Now
तुझो दी म्हाका आदार तुझो सांबाळ म्हाका तर तुझो म्या उपकार मागता हांव तुझो उपकार मागता हांव तुझो तूं सोम्या म्हजो आदारानी बरवसो साजिणे वाटेर सांगात म्हजो तूं सोम्या म्हजो आदारानी बरवसो साजिणे वाटेर सांगात म्हजो काळीज तुजे घालयता तुका
प्रार्थुया. दयाळ बापा, दैवीक जिविताचें जेवण आमी घेतलां आनी ह्या संवसारांत आसतना नईस सर्गीच्या उंड्यान आमी दादोशी जाल्या, तर गुटाच्या रुपान आमकां मेळ्ळां तें दैवीक जिवीत मोगाच्या करण्यांनी सुफळ जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो आनी सर्व पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. ह्या गुंड्यांचेर आतां आमी आमचो आशिर्वाद मागया. प्रार्थुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता 5 उंडे 2 मासली घेवन तुवें हजारो लोकांक तांच्या पोटाची भूक थांबयली. तुज्या कुडीन आनी रक्तान तुवें आमकां पोसलाय. आमकां तुवें आत्मीक तरान दादोशी केलाय, गठाय दिल्याय. आमी सेवकेच्या उंड्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हे उंडे आमी सेवल्ले वरवीं आमच्या कुडीक बरी भलायकी गठाय मेळो आनी सांगातास आमच्या सगळ्यांचो काळजा मनसो एकवट घडोवन हाडूं. हें मागणें आमी तुका करता जेजू. तूं जी येताय राजवट करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. दया कर.